महोत्सव 30 मेकूच जातली. इनफ इज इनफचो निर्णय. सुक्तळी मोले ते दारबांदोडे राष्ट्रीय महामार्ग कुशीक कोयराची पातळ्या रास. संबंधित यंत्रणेन बेगोबेग पावलां उखलून कोयराचो प्रश्न लावचो तडीक. लोकांचे गाराणे. हवामान खात्यान फुडल्या कांय वरां खातीर गोंयांत हवामानाची शिटकावणी केल्या जारी. कांय वाठारांनी गडगड आनी वाऱ्या सयत पावस लायतलो हजेरी. आदले जिल्लोधिकारी इमारतीची लिफ्ट पडल्या बंद. नागरिकांक सोंसचो पडटा त्रास. बेगोबेग लिफ्ट दुरुस्त करची नागरिकांची मागणी. आणि डिझेलाचे वाडटे दरांतल्यान नुस्तेमाऱ्यांक थाकाय दिवपा खातीर हायड्रोजन चालीत नुस्तेमारी ट्रॉलरांचो पर्याय आयला मुखार. हे खातीर गोंय उर्जा विकास प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्डान समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाची प्रक्रिया केल्या सुरू. आता खबरो विस्तारान. कानोळे वाठारांत रावपी एहसानुल्ला अली हांका सायबर फटवणूक करून वट्ट 27,90,000 रुपयांची तोपी घाल्ल्याची धक्कादायक घडणूक मुखार आयल्या. हे प्रकरणात तांणी रायबंदर सायबर पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. मात पुलिसांनी वट्ट 6 म्हयन्यां उपरांत गुन्यांव नोंद केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. कितलेशेच फावटी पुलीस स्टेशनात भेट दिवन कारणां सांगून आपल्याक परते धाडटाले असो दावो तांणी केलो. तशेंच तपाशा विशीं विचारपूस करपाक गेल्लो तेन्ना पुलिसांकडल्यान वायट घडणूक मेळिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केल्ल्या संबंधित पुलीस अधिकाऱ्याचेर कारवाय करपाची मागणी संबंधित एहसानुल्ला अली हांणी केल्या. 4 जूनाक हांवें कंप्लेन दिल्लो सायबर क्रायमान. आतां आमचे 27,90,000 फ्रॉड जालो, सायबर फ्रॉड जालो. तेजे मागीर ते कंप्लेन करपाक म्हाका FIR करपाक ते आपयले. ते आमचे आयोन आनी हे PI ते मागीर 2 दिसां मागीर ते हांवें समतोत गेलो तेंचे लागीं. पूण तेणीन कंप्लेन म्हाजी रजिस्टर करूंक ना. मागीर डिले करपाक स्टार्ट केलो. अरावंड म्हाका दिसता 5-6 मंथ तेणी डिले केलो. हांव एवरी डे वयतालो हांव तेंचे लागीं की बाबा आमचे हार्ड वर्कींग मनी आहा, हांव AC टेक्निशियन. हांव डे एंड नायट काम करता. म्हाका एक फावटी म्हापसाच्यान पणजी येवपाक आनी एक स्मॉल काम करपाक म्हाका 400 फकत मेवता. ओन्ली 400 रुपीज. आनी तांकां हांवें सगळें एक्सप्लेन केलें बाबा म्हाजो फर्स्ट टायम हांव गोंयान येयल्लो. ते टायमार म्हाजें पुलीस कार्ड आहा व्हेरीफाय करून. हांव एवरी डे तेंचे लागीं वयतालो बाबा आमचे कंप्लेन रजिस्टर कर आनी तेंचे अकाउंटान ते पयशे बी आसा जाल्यार मातसो चॅक कर, प्लीज टेक एक्शन. पूण ते टायमार ते FIR बी 6 मंथ लेट केले आनी तेंचे अकाउंटांक आमी कंप्लेन दिल्ले ते दिसाच्यान हांव एवरी टायम सायबर क्रायमान हांव वयतालो. हय हांगा रिबंदर हांव एवरी टायम वयतालो. साहेब आमचो प्लीज मातसो कर. एवरी डे हांव वयतालो. पूण म्हाजो केन्नाय आयकूच ना तेणीन सायबर. तो आमचो आयो आहा सर्वेश सावंत, तेणीन म्हाका मल्टिपल टायम म्हाका अब्यूज केले. म्हाका गाडयो घातले, म्हाजे आईक गाडयो घातले. बाबा तूं कित्याक येता? आनी PI आहा तो म्हाका अहें विचारता तूं कोण रे, कित्याक येता रे? तर आता किती डिमांड तुजी? आतां म्हाजी डिमांड आहा हेंचे अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. साहेब हे भितर कितें केलें आय डोंट नो. कित्याक ते टायमार इन्व्हेस्टिगेशन ना आनी टायमार FIR पूण रजिस्टर करिना. हे पळय हांव म्हाजो 15 वर्साचें हांवें काम केलें. फूल 15 इयर हांवें काम केलें आनी सगळे पयशे आमचे गेले. ते राज्यांत रस्ते कुशीक कोयराची समस्या दिसपट्टी वाडत आसा. सुक्तळी मोले ते धारबांदोडे राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक कोयराची रास पळोवपाक मेळटा. होच कोयर भटकी जनावरां खातात. तशेंच येरादारी करप्याकूय धोक्याचें थारला. संबंधीत यंत्रणेन बेगोबेग पावलां उखलून कोयराचो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी सध्या नीट धरता. पळयात. नमस्कार. आमी हांगा सुक्तळी आसा ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोले टू फोंडा वचपाचो जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्याची कुशीन मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक हाडून कचरो उडयता. आनी बॉर्डर जावन आसा मोली पंचायतीची आनी जेन्ना धारबांदोड पंचायती बॉर्डर सुरवात जाता आनी थंय पयल्यार मोठ्या प्रमाणात सगळ्या रस्त्या कुशीनी धारबांदोडा पावसर रस्त्या कुशीनी सगळ्याक हांगा मोठ्या प्रमाणात तुमकां कचरो आढळून येता. आनी ही जी प्लास्टीक पिशवी ज्यो उडयता त्या पिशव्यांनी जे कितें पदार्थ आसता जावं कितें आसता ती हांगा गोरवां ताव मारता आनी तेजे बरोबर ती तेंची पिशवी तेंची पोटान वयता आनी ताका लागून गोरवांय दुयेंत पडटा.
तेन्ना ही जी हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जे उडयता ते जंगलांनी उडयता, जो अभयारण्य येता फॉरेस्टा लागता ते आनी तितून भितर उडयता. जेन्ना फॉरेस्टाचे जे कोण कर्मचारी आसता गार्ड आसता तेंच्यांनी हेचेर पाळत धरून तांकां फायन मारपाची गरज आसा. तेन्ना अशें जे कोण उडयता तेन्ना पुलिसांनी हेंचेर कारवाई करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुक्तयच्यान एकनाथ खेडेकर. हवामान खात्यान फुडल्या कांय वरां खातीर गोंयांत हवामानाची शिटकावणी जारी केल्या. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी वाऱ्या सयत हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते खातीर लोकांनी सादूर रावपाचें आवाहन केलां. गोंयांतल्या नुस्तेमारी क्षेत्रांत 5वे उर्जेचो नवो काळ रोखडोच सुरू जावपाची शक्यताय आसा. डिझेलाच्या वाडट्या दरांतल्यान नुस्तेमाऱ्यांक सुटका मेळोवपा खातीर हायड्रोजन चालीत नुस्तेमारी ट्रॉलरांचो पर्याय मुखार येता. हे खातीर गोंय उर्जा विकास प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्डान समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. पळयात. डिझेलाच्या वाडट्या दरांक लागून त्रास सोंसपी नुस्तेकारांक आतां हायड्रोजन चालीत ट्रॉलरांक थाकाय दिवपाचें पावल सरकारान उबारलां. गोंयांत 5वे उर्जेचेर आदारिल्ले नुस्तेमारी बोटी सुरू करपा खातीर सरकारी पावंड्यार हालचाली सुरू केल्यात. केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयाच्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन विकसीत केल्ल्या हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या मार्गान गोंयांत नुस्तेमारी ट्रॉलर तयार करपाची येवजण आसा. हे खातीर गोंय उर्जा उदरगत प्राधिकरण आनी कोचीन शिपयार्ड हांचे मदीं प्राथमीक चर्चा सुरू आसा आनी बेगोबेग समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या दर्यादेगेक योग्य अशी ल्हान आनी मध्यम आकाराच्यो बोटी बांदपाचेर भर दितले. सुरक्षीत इंधन सांठोवप, उणो आवाज, देखरेखीचो उणो खर्च आनी प्रदूषण मुक्त तंत्रगिन्यान ही ह्या बोटींचे खाशेलपण आसतले. हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हांच्या आदारान वीज तयार करपी खाशेले यंत्रणेचेर ह्यो बोटी चलतात. हे प्रक्रियेत धुंवर वा हानिकारक वायू तयार जायनात. देखून हे तंत्रज्ञान पर्यावरणाक अनुकूल अशें मानतात. हो प्रकल्प साकार जालो जाल्यार गोंयच्या 5वे उर्जा धोरणाक व्हड चालना मेळटली आनी नुस्तेमारी आनी दर्या पर्यटनाच्या मळार गोंय देशाक आदर्श जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेती फेरी पॉइंट वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात खड्डे मारप आनी खणकाम जाला. पावस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीची गर्दी वाडल्या. एक गाडी खड्ड्यांत लेगीत अडकली. आतां पावसांत असली कामां लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागिल्ल्यान फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. पळयात. गोंयच्या बाबत रस्त्यांक लागून ह्या नदी कितल्याशाच लोकांचे बळी गेला. वेरे ते बेती फेरी पॉइंट वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्त्याचो व्हडलो भाग खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक सरकसी करच्यो पडटा. ह्याच खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून तरणाट्याचो बळी लेगीत गेल्ल्याचो विशय काँग्रेसीचो कवटणकारान काडलो. आतां तर एक गाडी खड्ड्यांत आडखल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारांत सेगीत ट्राफिक जाम जाता आनी पावसाच्या दिसांनी ही समस्या आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. पावस तोंडार आसतना रस्तो फोडलो कित्याक? सरकारान ह्या बेकायदेशीर रस्तो फोडपी इंजिनियरांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी करत रस्त्याचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी काँग्रेसीच्या कवटणकारान केला. तुमकां खबर आसतलें की मॉन्सून ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून चालू जाला आनी प्री मॉन्सून शावर जो पावस आसा तो पडपाक लागला सगळे कडेन गोंयभर. आनी अशा वातावरणान आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयांत पळयता की अजून पावसानूच रस्त्याची कामां करपाची चालू आसा. आतां हाजे पयलीं बी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना रस्त्याची कामां केल्या तो रस्तो कितलो तेंप येता, ताची कंडिशन रस्त्याची कितें उरता तें सगळ्यांचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार आसा. कित्याक आमी पळयला जो रस्तो करता तो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी करता, तो करून कसो उदकान व्हांवून वता तो पावसान फाटल्या काही वर्सां. आतां ताजी फुडली गजाल म्हणल्यार एक सारकी शॉकिंग जो घटना आमी हांगा नॉर्थ गोवानूच पळयता ती म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन जो रस्तो आसा तो लास्ट 2-3 दीस जाले सडनली डिगींग करपाक चालू केला. JCB आनी हेवी मशिनरी यूज केल्या. आमचे कडेन सगळे व्हिडिओज सगळे फोटोग्राफ्स आसा. आनी पयलींच तो बेतीन टू वेऱ्यां टू बेतीन जो रोड आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, तो सामको एक्स्ट्रीमली नॅरो रोड आनी पीक अवराचेर थंय हरशींच ट्रॅफिक जॅम जाता, सिवियर ट्रॅफिक जॅम जाता. ते ट्रॅफिक जॅमान कामाक वचपी लोक शिरकून उरता, स्कुलाक कॉलेजीक वचपी भुरगीं शिरकून उरता. त्याच प्रमाणे पेशंट सुद्दां जे आसता क्रिटिकल कंडिशनान तांकां GMCन व्हरपाक जाय ऑर आनी खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय ते पेशंट आनी एम्ब्युलन्सीस सुद्दां उरता आसतना आमी थंय पळयल्या. जाल्यार अशा फाटभुंयेचेर आज 26 तारीख मेची आनी पावस ऑलरेडी प्री मॉन्सून सुरू जाला आनी आमकां खबर आसा
आनी थोड्या दिसांनी फूल फ्लेज मनसून जो आसा साऊथ वेस्ट मनसून तो येतलो आनी एकदा साऊथ वेस्ट मनसून चालू जालो की मागीर गोंयान पावस कसो पडटा हो आनी वेगळे म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज ना. जाल्यार हे सरकारान आज फेल्ड जो विकसीत भारत विकसीत गोवा स्वयंपूर्ण गोवाचे नारे हे सरकार दिता तांची फेल्ड पॉलिसी कितें ती तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार वेऱ्यां टू बेतीन हे जाग्यार तुमी वचून पळोवंक शकता. आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय म्हणजे बायफर्केट करून डिपार्टमेंट केला. तांच्यांनी वॉटर पायपलायन घालपाक कसलेंच परमिशन नासतना हो इल्लिगली रस्तो फोडला आनी तो रस्तो फोडला आनी ती माती तशीच दवरल्या. ती माती सबंद रस्त्याचेर गेल्या आनी वायट घटना थंय एक घडली म्हणल्यार एक आकाश कुमार म्हणून 26 वर्साचो गोरखपूर उत्तर प्रदेशचो भुरगो एक्सिडेंट जावन थंय मेलो. ते आतां म्हणटाले की बसवाल्याक भितर उडयतले, पण तो एक्सिडेंट कित्याक जालो हे थंय आसलेले खंयच्याय लोकांक वचून विचारा. थंय मातयेची स्लरी सगळी पावसान स्प्रेड जावन रस्त्यार जाल्या आनी हो भुरगो बाबडो मेलो. आतां कदाचित तो गोंयचो न्हय म्हणून कोणाक तितलें तें व्हडलें दुखूंक ना आसत, पण तो एक कोणाचो तरी भुरगो आसतलो, तो आपल्या फॅमिलीचो ब्रेड विनर आसतलो, म्हणल्यार तो एकटोच कदाचित कमोवपी आसतलो आनी कितेंय जरी आसलो जाल्यार तो एक मनशाचो जीव हो हे सरकारी इंजिनियर्स आनी जे रिस्पॉन्सिबल ताका ऑफिसर्स आसा ज्यांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या हो रस्तो फोडला तांचे निश्काळजे खातीर आनी तांचे क्रिमिनल मिसकंडक्टा खातीर ते भुरग्याचो जीव गेला. हांव मागणी करता सरकारान जे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसा इल्लिगली हो रस्तो फोडपाक ताचेर इमिजिएट तांचेर एक्शन घेवचें, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. दुसरें म्हणल्यार इमिजिएटली सरकारान इंटरव्हीन करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस. राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयांचो वापर वाढत आसा हाचो विचार करून चार्जिंग सुविधा वाडोवपाची व्हड येवजण तयार केल्या. फुडल्या 2 वर्सांत गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी वरवीं राज्यभर फास्ट चार्जिंग स्टेशनाची केंद्रां स्थापन करतले. हाका लागून ई वाहन धन्याक व्हड तांकाय मेळटली. पळया, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचो आंकडो नेटान वाडत आसा आनी ते प्रमाण सरकारान चार्जिंग सुविधा वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. गोंय उर्जा उदरगत येवजणे वरवीं राज्यभर नव्या ईव्ही चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची येवजण तयार केल्या. हे येवजणे प्रमाण फुडल्या 2 वर्सांत राज्यांतल्या चार्जिंग केंद्रांचो आंकडो खूब वाडटलो. मुखेल महामार्ग, पर्यटन थळ, दर्यादेग, बस स्टँड आनी वेपारी वाठारांनी ही केंद्रां स्थापन करपाक प्राधान्य दितले. नव्या केंद्रांनी फास्ट चार्जिंग प्रणाली बसयतले आनी एकाच वेळार जायत्या वाहनांक चार्ज करपाक मेळटले अशी व्यवस्था जातली. ह्या प्रकल्पात खाजगी सहभागाचोय विचार सुरू आसा आनी पेट्रोल पंप, वेवसायीक संकुल आनी पार्किंग सुवातेरय चार्जिंग केंद्रां स्थापन करपाची शक्यताय आसा. हे येवजणेक लागून पर्यावरणाक अनुकूल येरादारीची चालना मेळटली आनी प्रदूषण उणें करपाक मदत जातली अशें तज्ञांचें मत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या कुर्टी मेस्तवाडा वाठारांत आशिल्ल्या फूटब्रिजाची उतिकाय चल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. उपरांत संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेतल्या. पंचायतीन हो अवतिकाय जाल्लो पूल मोडून ताच्या जाग्यार नवो कलवट बांदपाचो निर्णय घेतला. 35 ते 40 लाख रुपया खर्च करून हो पूल उबारतले. आता पावस सुरू जाल्ल्यान कलवट बांदपाक आडखळ येतली. ताका लागून पावस सोंपले उपरांत हे काम हातांत घेतले अशें थळावो पंच हरीश नायक हांणी सांगलें. वारंवार एवरी इयर जेन्ना पावस पडटा, हेवी पावस येता आनी फ्लड जाता. फ्लडान हो ब्रिज डॅमेज जाता. काळांतर खूब फावट हांगा आमी मिडिया घेतलेली आसा, हांवें सांगलेलें आसा की आमी हांगा वार्षिक नवे पद्दतीन हांगा ताका रिपेर करता. पूण कांय कारणांनी अशें कितें आसा, उदकाचो लोट इतको आसता की हो ब्रिज मोडोन वयता आनी एवरी इयर प्री मनसून आमी ह्या ब्रिजाक रिपेर करता. आतां पयसो गव्हर्मेंटाचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं, एक पयसो एक्स्ट्रा खंय तरी खर्च करप हे एक लॉसीस कशें दिसता. म्हणून हांवें हांगा रिजोल्युशन घेवन जेन्ना रवी नायक आशिल्ले तेन्ना ह्या फूट ब्रिजार टोटल डेमोलिश करून एक कॉन्क्रिटाचो परमनंट ब्रिज करचो म्हणून हांवें रिजोल्युशन घातलें. कलवट हय. आनी ह्या फूट ब्रिजाक ऑलरेडी एस्टिमेट जावन फायनल स्टेजीर आसा. काही दिसा पयलीं हांगा पोटनिवडणूक आसल्या कारणान हांगा कोड लागलेलो आनी तेज्या पयलीं फायनान्शियल अप्रुवला खातीर फायल खंय नाल्यार खंय अटकलेली. हे सगळे रितीन ह्या गजालीन ही फायल आतां क्लियर जाल्ली आसा. म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता कित्याक हांव फूल कॉन्फिडंट हे काम आनी हो ब्रिज लोकांच्या खातीर जशें तुमी पळयलां हांगा हेडगेवार स्कूल आसा,
आनी त्या सायडीन मेस्त वाड्यार जंक्शन आसा ज्या जाग्यार लोक बशीक बिशीक रावता. हितूंतले हावसिंग बोर्डातले लोक तशेंच गांवकार वाड्याचे लोक हे सगळे जाण हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता. तशेंच भुरगींचो हांगा ट्रॅव्हल आसा. त्या खातीर हो ब्रीज शॉर्टकट ही वाट त्या खातीर हो ब्रीज तितकोच गरजेचो जाता. सांगपाक बरें दिसतलें ही फायल जी एस्टिमेट आसा ती अरावंड 35,48,000ची फायल पास जाल्ली आसा. आतां पावसाचो ऑलरेडी प्रभाव चालू जाल्लो आसा. इनॉग्रेशन करप आतांच्या टायमार आनी फूट ब्रीज बांदप हें आतां लास्ट मोमेंटाक जातलें. सो कदाचित पावस सोंपल्या नंतर हो फूट ब्रीज बांदून आमी घेतले. गोंयच्या 2 तरणाटे बुद्धीबळ खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार अभिमानान भारतीय ध्वज उबारला. कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2026 इथान वाज आणि इवान आंतोनियो टेल्स हांणी बळिश्ट कामगिरी करून जायती पदकां मेळयली. तांच्या यशाक लागून गोंयच्या खेळा जगात अभिमानाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात खेळांतले कांय खाशेले खीण. Win 3 medals at the Commonwealth Chess Championship, that too in the under-20 section when he is still 14 years of age. We couldn't have been happier. You know, it's a great achievement, especially considering that the under-20 category was clubbed with the open category tournament, where he was actually battling it out with the grandmasters and international masters and other senior players. And to have done it with such a convincing performance is a commendable thing, and we are really proud of him. He has made us proud and Goa and India proud, winning medals at the international level. We are thankful to all the sponsors who have supported him along his journey. It's been now almost 7 to 8 years. He's been playing so many tournaments and winning medals. Now, today the tally count is 30, right? Yes. We have reached 30 international medals. So we are very proud and very happy and thankful to all the people who are supporting him, and we hope more people also come forward to help him. I was able to represent India at the Commonwealth Chess Championship 2026. I was representing in the under-20 category, which was merged with the open, and I'm very happy with my results. I came first in. I got gold in rapid under 20, British gold in under 20, and silver in classical in under 20. I'm overall very happy with my results. Also because I traveled alone and I was able to manage stuff. I'm very happy about it. We are proud of you. Yeah, I really want to become a grandmaster as soon as possible this year, and then I really want to work hard and probably sooner or later want to become the world champion. And Devon's first international tournament in India, first time in Sri Lanka, and it was a great experience for him, and we feel proud of him, and I'm happy also being proud of him that he achieved 2 medals, 1 gold in the rapid and silver in blitz, and he came 5th in standard, he just missed by a point or so, and we look forward to playing more international tournaments and making India proud and Goa proud as well. सेक्रेटरी गोवा चेस असोसिएशन हे आमचे भुरगे जे आसात तांणी खूब म्हणजे खूब प्रयत्न केलो आनी हार्डवर्क करून ते आतां एचीव कॉमनवेल्थ गोल्ड आनी कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडल्स जे आनी हे हाडला पळय दॅट इज अ व्हेरी ग्रेट इम्पॉर्टन्स. कित्याक दीस कॉमनवेल्थ टुर्नामेंट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग टुर्नामेंट with many of the players coming from different nations like South Africa, आणि सगळे जे कॉमनवेल्थ कंट्रीज आसात थंयच्यान येतात खेळपाक. आणि दोगी जाण प्लेयर इथान वाज हॅज प्लेड व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द ओपन कॅटेगरी टुर्नामेंट. नावेली कुंकळे महामार्गार जाल्ले हिट एंड रन अपघात प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी कारवाय करीत जीप चलोवप्याक अटक केली. महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप ह्या रँट चलोवप्याक पुलिसांनी अटक केली. खुनाचो यत्न बेशिस्तीन गाडी चलयल्ले खातीर गंभीर गुन्यांव दाखल केला. अपघातात जखमी बायलेचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा. नावेली कुंकळे महामार्गार मंगळारा सकाळी एके बायलेक थार जीपीन नेटान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो.
हे घडणुके उपरांत मडगांव पुलिसांनी तपास सुरू करीत गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक सतर्क केले. मुख्य रस्त्यांचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांचे खाशेले पंगड तयार करून थार जीपीचो सोद घेवपाक निमणे पुलिसांक येस आयले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी महाराष्ट्राच्या स्वराज जगताप हाका अटक केली. ताच्या आड खुनाचो यत्न, बेशिस्तीन आनी निश्काळजीपणान गाडी चलोवप हे सारखे वेगवेगळे गुन्यांव नोंद केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. परमिशन मेळ्ळी म्हणटकीर आमी रोखडेच टीम केले, CCTV आमी चॅक करपाक लागले. तातूंत भितर नेबरींग पुलीस स्टेशन, कुंकळी पुलीस स्टेशन, वेर्णा पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस स्टेशन सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें आमी की खंयची सायडीन गाडी थार गेला ती इवन कलंगूट स्टेशन सगळ्या थार गेला की CCTV चॅक कर म्हणून आमी सेपरेट टिम्स केल्यो आनी थार व्हेकल आयडेंटिफाय केली. मागीर आमकां डॅश कॅमाची जेन्ना फुटेज आमी पयली पळय तो ओवरटेक करता रॉंग सायडीन आनी ताका ओवररन करून वता आनी इन दीस केस वी हॅव पुट 3 अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन लायला अलॉंग वीथ रॅश एंड निग्लिजन्स सेक्शन. म्हणल्यार हांव कंपनीन काम करता डेक्कन फायन केमिकल्स. थिंग आमकां सेफ्टी क्वेश्चन दाखयता सो हांव ताका सदांच सांगतालें हेल्मेट घेवन आनी बिकॉज ऑफ हेल्मेट शी इज सेफ. आय कॅन से डिमांड लायक वी हॅव नॉट फेस आमकां कांय खबर ना ते सर्जरी तेगे चालप तेगे सिट्युएशन चोवपा जाय आमकां तेगे हेल्थ कंडिशन देन ओन्ली वी कॅन से समथींग बट वी वील नॉट लिव इजिली आनी तेणी इजिली सोडपा न्हय ते ना रेंट एक जो आसा खूब रेंट टिकेट तांकां हांव हें कोत्यार सांगो सोदिता तुमी तूं ह्या भुरग्यांक दिनाकाय ते मातशें मॅच्युअर आसा तुमी दिताय तुमगे बिजनेस इट्स फायन बट ते दुसऱ्यांक कितू इफेक्ट जाता की दुसऱ्यांक कितू भोगीच पडे हेंगे मिस्टेक केलो मात तेक भोगीच पडे. हांव मारगांव पुलीस विथ द रिलेटिव्ह ऑफ नेविया गॉमेज जे काल हिट अँड रन केस जाली इन सिल्ली चिंचिनी आनीक फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हाका दिसता आम जायपाड ऑफिसां म्हणून आमी केन्नाय सरकाराचेर टिकाय कोताय एडमिनिस्ट्रेशन टिकाय कोताय बट इन दीस पर्टिक्युलर केस बिफोर सेईंग गिविंग यू द डिटेल्स I would appreciate the work done by the PI Babarun and the DYSP Siddhant and definitely the SP Santosh. That first time I think so the department has initiative 307 attempt to murder case section there where Puncha Priya Laila is some 19 years old. And normally that word term is accident. And I mean the accident but in this particular case we don't feel that it's an accident. We felt it is deliberately done, attempt to murder. कित्याक तो सायडीन एक सायडीन रॉंग सायडीन वचून ताका ओवरटेक करता गाडी तेजेर मारता ताका दिसती पडटा चेडूं पळटे ते फ्लांग जावन मुखार पडटा तरी पसून हो मनीस वयता. सो दिस इज नॉट एक्सिडेंट इट इज कॉल्ड एक्चुअली अटेम्प्ट टू मर्डर. सो आय एप्रिशिएट द थिंग वॉट इज डन बाय आमगेलो DYSP आनी SP आनी अरुण PI they have used this section 307 attempt to murder. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सरकारी मुळावे शाळा आणि विद्यार्थ्यांक थाकाय दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. शाळेचो युनिफॉर्म आणि रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट पालकांच्या बँक खात्यात घालतले. हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केला. पळया. सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी सुमार 8000 विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवपा खातीर सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत दितले. शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण वर्ग 1 ते 3 मेरेन दर एका विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात वट्ट 1100 रुपया थेट जमा जातले. हातूंत रेनकोटा खातीर 500 रुपया आणि युनिफॉर्मा खातीर 600 रुपया आस्पावीत आसा. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही रक्कम 15 जुलय मेरेन लावार्थ्यांच्या खात्यात घालपाची सुचोवणी दिल्या. पयलीं शाळा वरवीं विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट वाटिल्ले पूण आता ही रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरा वरवीं जमा जाता. या निर्णया वरवीं पालकांक तांच्या आवडी प्रमाण युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवंक मेळटले आनी वाटपाकय कळाव जावचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आफ्रिकेतल्या कांय देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकार हाय अलर्टाचेर आसा. काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदानांतल्यान येवपी प्रवाशांचेर देशांतल्या विमानतळांचेर खाशेली भलायकी तपासणी सुरू केल्या. केंद्र सरकारान इबोलाचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर म्हत्वाचे नेम जारी केल्यात. पळयात.
आफ्रिकेतल्या काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान ह्या देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकारान खबरदारीचे उपाय खर केल्यात. संवसारीक भलायकी संघटनेन भौशीक भलायकी आणीबाणी जाहीर केल्या उपरांत देशांतल्या चडशा विमानतळावयल्यान प्रवाशांची भलायकी तपासणी सुरू जाल्या. ह्या देशांतल्यान थेट वा हेर माध्यमांतल्यान भारतांत येवपी प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंग आनी लक्षणांची तपासणी सुरू आसा. जोर, तकली दुखप, उलटी आणि रगत येवप ही इबोलाची मुखेल लक्षणां मानतात. लक्षणां दिसपी प्रवाशांक बेगोबेग क्वॉरंटायन करपाची सुचोवणी दिल्या. विमानतळ प्रशासनाक आणि प्रयोगशाळांकय तयार रावपाची सुचोवणी दिल्या. केंद्र सरकारान नागरिकांक बाधित देशांक भेट दिवची न्हय अशें आवाहन केलां आनी दुबावित प्रवाशांनी 21 दीस भलायकेचेर नदर दवरपाचो सल्लो दिला. कोरोना, सार्स, एमपॉक्स ह्या इबोला सारख्या संसर्गजन्य रोगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर विमानतळार तपासणी म्हत्वाची मानतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय थळावे पंचायतीन घेतला. दुसरे वटेन पंचायत मंडळाची मान्यताय घेवन ह्या प्रकल्पाक एनओसी दिल्ली अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कारापुरात जावपी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. हे फाटभुंयेर कारापूर सरवण पंचायत वांगड्यांची बसका मंगळारा जाली. हे बसकेक उपसरपंचा सयत सत्ताधारी गटाचे 7 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. प्रकल्पाआड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात अशें पंचायत वांगड्यांनी स्पश्ट केलां. लीगल मिस्टेक्स जो रेगुलर आते हैं ना वही इलीगल कंस्ट्रक्शन और बाद में ऑक्यूपेंसी, बिजनेस, ट्रेड लाइसेंस, ये सब का आया था एप्लीकेशंस, उसके बारे में डिस्कस हो गया. और बाद में लोधा का उसमें हमें एक नोटिस आई है कि हमने उनको जो स्टॉप नोटिस भेजा था उसके लिए क्यों पॉइंट्स नहीं दिया है क्योंकि वो अटैच करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे. अभी जो शोकॉज नोटिस का जो इशू चल रहा था तो आप अभी पंचायत की तरफ से शोकॉज नोटिस निकालेंगे उनको? मैं ना जिस दिन वो 11 तारीख को जो सारा मॉब लेके आए थे ना तभी मैंने बोला था कि मैं साथ में हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन का, मैंने उस दिन बोला था कि लीगल एडवाइस लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी टाइम नहीं दिया, इसीलिए मुझे रिज़ाइन देती हूँ बोल के ऐसा बोलना पड़ा. लेकिन अब मैंने ना लीगल एडवाइस लिया है नूरल घाटवाल का, उसमें तो मुझे साइन मारने की अथॉरिटी है ही नहीं. फिर भी ना ये लोग हमें आके इधर प्रेशर करते हैं और लोगों का कुछ भी काम करने के लिए नहीं देते, इसलिए मैं साइन मार के दूंगी. हांव कितें सांगूंक सोदता, कारण आतां 50 दीस जाले आमी आतांय बी सांगता की आमी सगळीं जाणां जी आसा ती गांवा बरोबरूच आसा. जेन्ना ग्राम सभेन सुद्दां ठराव घेतलो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलें की आमी गांवा बरोबरूच आसा. आनी ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस आमचे एक्स सरपंचान तांकां इशू केल्ली. आनी त्याच बरोबर आमी आतां एक लिगल एडवायस सुद्दां घेतलो की आतां आमी हेजी तेंच्यांनी जे 17 पॉयंट्स बरोवन दिल्या तेजेर आमी कितें करपाचें ते 17 पॉयंट्साचेर आमकां लिगल एडवायस सुद्दां मेळ्ळो आसा. आनी आतां आमी शोकोज आमी गांवा बरोबर आसा आनी आमी आतां शोकोज दिवपाचो निर्णय घेतलेलो. त्याच बरोबर म्हाका सगळ्या पुराय जे लोक बसल्यात हांगा 50 दीस तांकां सांगपाक सोदता की ते आमचेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें की तन्वी सावंतान अशें केलें तशें केलें, उलयले ते खूब अशें. पण शेवटी ते आमचेच लोक, तेंच्या बद्दल हांव कांय म्हणिना. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ती जी एनओसी दिली ती कायदेशीर येयली, डीसीपीचे एप्रुवल आसले, सगळे कायदेशीर आयिल्ले. त्या मिटिंगेन टोटल 10 पंच मेंबर आसले, ते प्रेझेंट आसले त्या मिटिंगेन. कशें आसता जेन्ना पंच मेंबर जेन्ना सहमती दिता सरपंचाक की ते कायदेशीर आहा आनी दिवपाचे, तेन्नाच खंय तरी सरपंच दिता. सरपंचाक एकट्याक ऑथॉरिटी नासता दिवपाची. तेका लागून हांवें ती दिली आनी हांवें जे कितें दिलां तें सगळें कायदेशीर दिलां, लिगल दिलां, कितेंच हांवें इलिगल दिवंक ना. तेका लागून हांव जनतेक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमी खंयच कितें हें करूंक ना, आमी लिगल जें आसा तें दिलां आनी आमी आजून सुद्दां लोकां बरोबरूच आसा म्हणून सांगता. पण आमकां खूब असो मनस्ताप जालो,
कारण आमी पंचायतीन येता जाल्यार आमकां लोक काम करपाक दिना आनी आमी लोकांचें काम कशें करतले. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तेन्ना आमकां खूब मनाचें सुद्दां आमकां खूब आमी डिप्रेशनान गेल्ली आसा, कारण आमकां पंचायतीन येवपाक दिना. इतली उतरां उलयतात पळय ती आमच्यान सोंसपाक जायना. तरी सुद्दां आमी कांय म्हणिना, कित्याक ते शेवटी आमचेच लोक. तांकां खंय तरी कितें मिसगायड जाल्या ताका लागून ते करता. ताका लागून आमी आतां सुद्दां आमी लोकां बरोबर आसा आनी हांवें जें कितें दिलां तें हांव लोकांक सांगूंक सोदता की आमी जें कितें दिलां पळय, हांवें जें स्वता कितें दिलां तें सगळ्या पंचाच्या सहमतीन दिलें आनी आजून मेरेन टील डेट थोडेशे पंच आसा ते सांगता की आमकां खबर ना आमी कितें ऑब्जेक्शन घातलेले, पण आजून धरया तुमी जर पंचायतीचो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार खंयच्याच पंचान ह्या एनओसीचेर जावं बाकीचें कितें दिलां तेचेर खंयच्याच पंचान आजून ऑब्जेक्शन आपलें घालूंक ना. हें तुमकां म्हाका सगळ्या लोकांक सांगपाचें आहा की सगळ्यांच्या सहमतीन आमी कितें दिलां जें आजून मेरेन तें आमी सगळ्या पंचाच्या सहमतीन हें दिलां. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.